तेन्ना म्हाका खटकलें. तेन्ना आमकां दिसलें की खंय तरी आमी युटिलायज जाता काय. ह्यो गजाली पळय आमकां हें दिसलें. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमकां जेन्ना ह्यो गजाल्यो सांगपाची आमचो जो सॅक्रिफायस आशिल्लो, आमी फॅमिली सोडून आनी आमचे काम धंदे सोडून आमी हेका वताले, आमच्या इश्यू घेवपाक वताले. जेन्ना आमी इश्यू घेवपाक वताले आमकां प्रॉब्लेम जातालो, बट हेजो केन्ना आमचो व्हॅल्यू केन्ना मनोजाक दिसूना. आज आयच्या तारखेक आमचेर जी परिस्थिती आयला, त्या परिस्थिती पळोवपाक गेले जाल्यार हे घडपाक आशिल्ले. आज ज्या पद्दतीन तेमी आमकां ट्रीट केलो गेला, त्या गोष्टीक आमी कंडेम करतात आनी मागतात की आमकां जस्टीस मेळटलो. थँक्यू सो मच. योगान नमस्कार तुमकां सगळ्यांक, आमच्या प्रेस भावांक, तशें हे प्रेस पळयतल्यांक गोंयांत आसात नाका आनी भायर परदेसांत आहाय तेका. आज गोंयांत कितें घडटा तें पॉलिटिकल सिनारियो सगळे सायडीन घुंवता. मेन म्हणल्यार दुसऱ्या हेचेर उलयना. आज हांव आमगेले पार्टीचेर, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी हाजेर उलयता. आनी हांव एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून हांव जेन्ना ही बेनावली मिटींग जाल्ली न्हू, पोगो मिटींग जाल्ली, ते मिटींग जालो तेदोना हांव भायर आसलो. सो ती मिटींग चोवन आमची आंगाची लॉंग उप जाली. सो आनी चिंतलें आमी, मिन्स एक पार्टी भायर सोरल्यार हे गोंय सांबाळपाचे मार्गार. सो आमकां दिसलें ते पार्टीक जॉयन जावपाक. आनी तेन्ना ती पार्टी म्हूण आसना, तेन्ना NGO म्हूण आसले ते. सो ते NGO ते ऑर्गनायझेशनाक जॉयन जाले आनी आमी आमचें जायतें काम केलें. आनी तेच कोण मिन्स लायक फेसबुकाचेर देखून आमी जायतें डिफेंड केलें. लायक NGO लायक मनोजाक, विरेशाक, विश्लेशाक जेन्ना लोक तेंचेर आड उलयतालो तेन्ना जायते जाणां खबर आसतली. हांव स्टार्टींग फ्रॉम फेसबुकाचेर झगडटा वो डिफेंड करता. झगडटा म्हणल्यार डिफेंड करता आनी कोणाक अशें करून वायट गजाली उलोवन न्हू, बट डिप्लोमॅटिकली. सो एश करून फायनली जो दीस येयलो, आमी तेदोना कोवीड चलतालें. कोविडा टायमार आमकां जायते अडचण्यो जाल्यो. आमकां फ्लायट बीन ना जाले येवपाक, गोंय येवपाक. अशें दिसतालें जेन्ना ती मिटींग चल्ली आनी गोंया भुरगे काम करताय ते भाशेन आमकां दिसलें आमी वचोन थिंगा कितें तरी करपा जाय म्हूण. आमी भायल्यान फेसबुकाचेर रावन करपा नाका म्हूण हें म्हज्या काळजाक लागलें. सो तेन्ना एक निचो गेलो, मिन्स गोंय वयतलो आनी कितें तरी करतलो म्हूण. तेन्ना फ्लायट बीन बंद आसलेले, बट सडनली एक नशिबान 14 म्हयन्यांनी फ्लायट कॉमेस जालो. आनीक ट्रॅव्हल जाता जाल्यार विजा बीन जाय. सो ती विजा देखून नासतना एक देवाचे कृपेन, हांव तें रिजन सांगना तुमकां, एक देवाचे कृपेन हांव ती विजा नासतना देखून गोंया पावलो. आनी हांवें थिंगा जायते इगोर्जेन देखून वचून हांवें मागणें केलें, म्हजें जाता जाल्यार गोंयचे पासत कितें जाता जाल्यार बरें जाता जाल्यार म्हाका तूं गोंया पावय म्हूण. आनी थिंगा UK एम्बसी 10 मिनटां आहली बंद जावपाक. आनी तेन्नाच हांव सेक्रेटरी गेलो. सो तेन्नाय आमी तेका सांबाळलें. तेन्ना हांव आनी विरेश ग्रावंडार काम करताले आनी आमी तेचो आम ब्रेक घेवना, आमी दोगांय ग्रावंडार रावले आनी सगळ्या लोकांकूय खबर आहा. कित्याक रेव्होल्युशनाक ब्रेक आसना, पॉलिटिकल पार्टी तेकाय ब्रेक आसना. सो आमी हें चिंतून आमचें काम आमी मुखार व्हयलें. सो हे भाशेन आमी केलां. सो सडनली आतां कितें जालें, आतां सडनली तेगेलो पोस्ट येयलो, प्री मॉन्सून क्लिनिंग खूब गरजेचें आसता. पूण हें म्हाका दिसता हें प्री मॉन्सून क्लिनिंग न्हू, बट एक डिफॉरेस्टेशन कशें. आयज सगळे लँडलॉर्ड आहाय ते अशें करून कोताय, आपण दोंगर क्लीन कोत म्हणटाय, बट तेंची जाता मागीर हिल कटींग जाता, डिफॉरेस्टेशन जाता. तेच भाशेन एश कोन्न तेमी आतां सांगला ते भाशेन हे 10 जाणांक काडले. ते 10 जाणांकूय न्हू, हेच्या पयलीं आनीकूय जायते जाणां काडले तेमी, म्हाका सॅनी कळला.
रामाकांता काडला ते म्हणटू आतां काडले रिसंटली आनी तेज्या पयले जाय जाणां काडले ते श्री कृष्णा परब बेंटो सो एश कोन्न सो हांव कितें म्हणटा तुमी कितें कोताय तें सारकें कोरे कित्याक आज आमी रेव्होल्युशनरी जाणाय सगळे जाणाय आनी जायते जाण आमकां होकमानाची उतरांय उलयताय मिन्स लायक डोनेशना पुस्तार आमी जियेताय हांव असल्या लोकांक सांगता आमचेर टिका करनाकाय आयज जे पार्टी फंड्स येताले न्हू तितूंतलो आमकां एक 5 पयसो देखून मेळना जावं ते इलेक्शना टायमार कॅम्पेनिंगा टायमार ओ कितें ते फॉर्म भरपाक ओ कसलें टी शर्ट घेवपाक बॉल घेवपाक हे सगळें आमच्या थंयसून गेलां सो लोकांक दिसता ही आमी 5 वर्सां हांव मुगेलें सांगता हांव 5 वर्सां आमी काडलें आनी आमच्या रेव्होल्युशनरीनी काडलें सो थोड्या लोकांक दिसता आमी ते डोनेशना फुडसार जगताय म्हण ना तुमी कोणाक डोनेशन धाडला आनी कोणाक हें घोट तुमी धाडून दिला न्हू तुमी ताका क्वेश्चन करचें आमचेर टिका मारचें न्हय सो एश कोन्न आनी जायतें आहा उलोवपाचें सो आतां पॉयंट येयलो चड जायतें आहा सांगपाचें बट हांव तें मागीर पर्सनल व्हिडिओ काडून हांव तुमकां सांगतलो आतां गरजेचें म्हणल्यार सांगपा म्हळ्यार एमी रेव्होल्युशन पेडे केला त्यो फेक आयडीज घेवन ज्यो डॉला साडे ग्लेन फर्नांडीस मिट्रो नेम आनी अश्यो तरेच्यो आनी त्यो जायत्यो फेक आयडीज त्यो मेदू जायनाय तितूल्यो फेक आयडीज आनी तुमी चोयाय तांकां कॉल कोरया चोयाय ते तुमचे फोन काटाय जाल्यार ह्यो फेक आयडीज हांकां अशें करून दवरपा जायो ते तुमगे फोन काडाय ते आपण कामां आहा म्हणटाय ड्युटी आहाय म्हणटाय सो एश कोन्न सो मागीर कितें जालें मागीर तेंगेलें सगळें जुलियसाचेर येयलें जुलियसा गेलो तो 2019 पोस्ट जे श्रीरामाचो कितें हें जालो तें तेगेलें 2019 सो तो 2019 जालोली तुमी तें आतां कितें हाडलें 2026 जेन्ना 2019 आरजीपी देखून फॉर्म जावना जाल्यार तुमगेलो कितें इंटेंशन आहलें हेचेर दीस पडटा आनी थिंगा तो एक जावन आहा पंच मेंबर जावन ते कडेन एक 200 वोट आहा एक एग्जाम्पल सो तितूंतले 100 गेले 100 वोट्स गेले जाल्यार ते विरेशा इफेक्ट जावपा नासलें हें तुमकां चिंतपाची गरज ना आनी हुंयच्या टायमार जेन्ना इलेक्शनां भोगले पावपा आहाय न्हू तेन्ना तुमी अशो नाटकां कोताय कित्याक पासत हे लोकांनी चिंतपाची गरज आहा आनी आतां तो बाब सॅनी हो जायते ते आपल्यागेले लँड प्रोटेक्ट करपाक झगडटालो आनी जायते तेणे व्हिडिओय काडले जाल्यार तेगेलो एक दीस आमी व्हिडिओ घायलोलो आमच्या भावान ताका काडून रावयलो तो कित्याक काडून रावयला होवूय एक क्वेश्चन म्हाका पडटा आनी तेणे रुबटा बारा जेन्ना रुबट लोकसभा बसलोलो तेन्ना तो दीस आनी रात तेज बारा आहलोलो आनी आज त्या भुरग्याक ते पावलो नाय ते कित्याक पावलो नाय हे रुबटान आन्सर करपाक गरज आहा आम चोयल्लो आनी सगळ्या लोकांक चोयलोलो तो दीस आनी रात आसतालो तेज बारा सो तेका कित्याक पावलो नाय ते आनी आमकां थिंगा कित्याक इश्यू घेयनात म्हणून नावेली एसपी मोडे सो हेवूय चिंतपाची गरज आहा आनी जेन्ना आतां ती मारगांव मिटिंगेक येया हिंगा ती आतां मिटींग आमी कित्याक घेयल्या ही मिटींग आमी घेयल्या कारण जावन आहा ते सीईसी मिटिंगेक तेमी डिस्कशन केलें एकल्या कडेन ते विचारलें पार्टी बंद करपाचें वो ना ते तुमकां आतां भावूय सांगतलो आमचो भावूय सांगतलो बट तेजेर ट्रीप कोता ही मारगांव मिटींग आम कॉल आउट केली हें आयकनाका जेन्ना ते दोग जाण विटनस आसलोले न्हू तेमी हें आमकां सांगिल्लें ते आयज मिटिंगेक पार्टी बंद करपाचें उलयलें म्हण डिस्कशन केलें म्हण तेमी सो ते आमकोडे सोंसूं जावना कित्याक आम तुमकां सांगिलां आम इतुली मेहनत कोन्न आम इतुले ट्रस्ट कर्ण आज आमी कॅम्पेनिंग कोता आसतना सामुसा उदक पिवन आम दीस काडले
गारोस ना आहले गाडयान न्हिदोन आमी दीस काडले इतू केलो आसतना लोकांनी आपल्याक टाइम दिलो आसतना लोक झगडटालो आपल्याक फॅमिली कडेन तुमी आदी कितें आहा कितें कोताय सो इतुले लोकांचे डेडिकेशन आसतना हे कितें तेका लागून आमी ती सगळे मेळोन आमी ती मारगांव मिटींग आपयली जाल्यार हितू कितें वायट आहा ही एंटी पार्टी कित्याक जाली हे एंटी पार्टी टॅग कित्याक आयलो आनी आमी विरेशाक आपयलो विरेशाक इन्वायट केलो कित्याक तो MLA म्हूण ताका आमी इन्वायट केलो ना बट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवाचो कोऑर्डिनेटर म्हूण कित्याक नॉर्थाक मनोज परब आसलो आनी साऊथाक इन्चार्ज बाब विरेश बोरकर आसलो सो तेका लागून आमी ताका मिटिंगे आपयले आनी हे आमकां कितें तें सांग म्हूण आमी ताका आपयल्लो कित्याक हे आमी तेंगे डिस्कशन आयकिलें आनी तेमी आमकां सांगिल्लें म्हूण रीच सो हितून कितें वायट आहा आयज आमी क्वेश्चन करप ना पार्टी भितर कितें वायट जाता तेजेर उलोवप ना आनी ही CEC कमिटी कोण हे डिस्कशन करपाक कोण जेन्ना आमी ब्लॉक कमिटीज नासतना प्रायमरी मेंबर नासतना डिस्कशन करपाक कोण आनी इन फ्रंट ऑफ आनी थिंगा प्रेझन्स आसले कोण प्रेझेंट आसले बाबा प्रेसिडेंट आसलो मनोज परब अजय कोलकर ट्रेजरर आसलो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आसलो तेंच उजीर हे डिस्कशन जालां आनी मागीर सांगताय ते आमी हे कांयच उलयलें नाय म्हूण जेन्ना एक मेंबरा कडेन तुमी विचारला पार्टी बंद करपाचें वो ना म्हूण हे तुमी इतुले जाल आसतना तुमी कित्याक नकार गेले कित्याक ना म्हूण सांगिल्लें मिडियाक आनी लोकांक कित्याक दुखयलें तुमी आमचेर कित्याक ब्लेम घाताय सांगाय तुमी कित्याक लागून तें डिस्कशन केलां तें एसो फुडींगपणाचें रेव्होल्युशन चलोयना काय मागोता कित्याक हिंगा लोक सारको आतां चाळून आहा सो मागता आमच्या प्रेमानंद भाऊताय तेणे ते आतां CEC मिटिंगेक कितें जाल्लें तें मातशें ब्रीफ करचें ब्रीफ करा रे मेन कितें तें सांगा सो नमस्कार सगळ्यांक आनी सगळे गोंयकारांक आज संजावाची सगळ्यांक परबीची उणउणीत परबी म्हजें नांव प्रेमानंद गावडे आज जो आमचो एकुलतो एक आमदार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो एका गद्दार आनी चोर म्हणटात आनी तेवूय बीन पार्टीचेच मनीस आनी हे सगळे सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता हेजो विचार कितें विरेश चोर विरेश गद्दार खंयच्या ग्राउंडाचेर विरेशान कितें केलां आज विरेशान जो रिवोल्ट केलो 39A आझाद मैदानाचेर गोंयभरान दाखोवन दिलें गोंयांत कितें चल्लां तें दाखोवन दिलें जाल्यार विरेश आज गद्दार जाता विरेश चोर जाता खंयच्या पावण्याचेर जाल्यार आज जे 38 आमी कॅन्डिडेट घातलेले असेंब्लीचे आनी ते 38 कॅन्डिडेट निवडून येयल्ले जाल्यार तुमी सरकार कशें चलयत आशिल्ले मिनिस्ट्री कशी चलयत आशिल्ले हेजेरूच कळोवन चुकता तुमी जे गाळी घालतात विरेशाक हेजेरूच कळोवन चुकता तुमी ते कॅटेगरीचे मनीस न्हय आनी तुमी जे पोजिशन डेजिग्नेशन घेतलां CEC मेंबर जावं तुमी जनरल सेक्रेटरी म्हणटात ही तुमची एबिलिटी ना हांगा दिसून येता आज सातागड्याचे लोक आसात तेंच्यांनी विशीं विचार कितें करपाचो विरेशाक चोर म्हणपाचो गद्दार म्हणपाचो गोंयभराचे लोक आसात जे विरेशाक फॉलो करतात तेंच्यांनी कितें म्हणपाचें तुम्ही हे प्रॉपर उत्तर दिवपाची गरज आसा बेश्टेच कोणी शिकयलें म्हणून तुम्ही व्हॉट्सअपार जावं फेसबुकार हेचे तुम्ही बोबो मारतात पळय तुमकां हेजें उत्तर दिवपाची गरज आसा आनी विचार करात तुम्हीच तज्ञ ना हांगा तुम्हीच शिकलेले भुरगे ना हांगा गोंयभरान वेगळे वेगळे तरेचे भुरगे शिकलेले आसात आनी तुमचे असले मनशाची पदां घेवपाक ते तत्पर आसात अजुनूय
पूण सांगता आसतना कोणाचेर वार करता आसतना विचार करात. फुडें गेले जाल्यार हांव प्रेमानंद गावडे, म्हाजेरूय तुमी सगळे नाका आशिल्ले आरोप केले. हांव प्रॉक्सी, हांव नोटा आनी कितें 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 एब्युजींग लँग्वेजीस हे पळयात. मिडियाक दाखयता हांव, हे पळयात. हे तोंडांतल्यान एब्युजींग वर्ड काडपाक सुद्दां लज दिसता. हे शिकलेले भुरगे पळयात. हे कळटा म्हणजे लोकांक तुमी इस्टिगेट करतात, तुमी इंटरनल इस्टिगेट करतात. हे सीईसीचे मेंबर जावं हे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर कित्याक म्हणून आमी कितें उलयलें वायट. जी 10 एप्रिलार मिटींग जाल्या, हांव सांगता 10 एप्रिलाचे मिटींगेक हेंच्यांनी ठरयलां. डिसिजन जावना पूण हेंच्यांनी प्रत्येकानी उलयलां. कोण ना सांगता. हांव देवाच्या पिसाव दवरूंक मनीस. हांवें देवाक घराणें घातलां. कड्डमगाळी दादाक हांवें नाल्ल फोडला, तसोच मंगेशाकूय हांवें नाल्ल फोडला. म्हाजे जे मनांतल्यान उतर येयलां ते तोंडांतल्यान येयलां. जे हांवें आयकलां कानांतल्यान ते तोंडांतल्यान भायर काडलां. हेंच्यांनी जे कोण सीईसी मेंबर आशिल्ले पळय, देवा कडेन वयचे. हांवें देवाक सांगलां हांव मनशाक मानपी न्हू आनी मनशाक भिवपी मनीस न्हू. देव जर तुजे बरोबर आसा आनी तुजे नशिबान आसा, तुका कितें मेळपाचें आसा तितलेंच मेळटलें. पूण आयचे घडये सांगता हे जे सीईसीचे मेंबर आसा ते कांय जावना, तशें कांय ना म्हणून सांगता. पर्टिक्युलरली कोण तो ट्रेजरर आसा पळय, तेणी सांगला तशें कांय जावना, पार्टी बंद करपाचें डिसिजन जावना अशें तेणी उलयलें पळय. तेणी देवळान वचून रावतो घाटीपणां आनी ताणें सांगचें. आनी ते डायसार मनोज आशिल्लो, विश्वेश आशिल्लो आनी तोवूय आशिल्लो, अजय कोलकर आशिल्लो. आनी ते मिटिंगेक हांवें सांगलां म्हाजे तोंडांतल्यान उतर येयलां, पार्टी बंद करूं नाका, पार्टींतल्यान कोणाक काडूं नाका आनी फेसबुकार अनवॉन्टेड तुमी उलोवं नाका हें सांगलां हांवें. तेजे उपरांत हें 10 एप्रिलाक जालां. 14 तारखेक मडकय मतदारसंघात विश्वेश नायकान मिटींग घेतलें. विश्वेश नायक, नांव रिपीट करता, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी. हेणी सांगला पार्टी बंद करता म्हणून. विरेश आमकां आयकना म्हणून. हे 14 तारखेक सांगलो ताणें. ते मिटिंगेक हांव नाशिल्लो इन सेन्स हांव मातसो कामा निमित्त बिजी उरलो. इन सेन्स म्हाजे जो फ्रेंडाचें एक काम आशिल्लें तें काम कंप्लीट करपाक लागून हांव पावना जालो आनी हांवें तांकां सांगलेलें हांव ते मिटिंगेक हांव पावना म्हणून. जाल्यार हेणी हो विश्वेशान आतां तें प्रूव करचें. हांव गौरेश नायक म्हणून हेजें नांव सांगता, मुकुंद नायक हेजें नांव सांगता, जो आमचो प्रेसिडेंट आसा स्वप्नील भंडारी हेजेंय नांव सांगता. हेंच्यांनी हें आयकलां. तेणी प्रूव करचें. पूण तुमी नॅरेटिव्ह सेट करतात, गांवांत सगळ्यांक मेसेजी पास आउट करतात आनी नांव घेतात कोणाचें. मडगांव मिटींग जालें म्हणून तुमी सीईसी मिटिंगेक उलयल्लें आसा. आनी जी 14 तारखेक मिटींग जाल्या, 14 तारखेक 6:30 वरांचेर मिटींग आपयल्ली, 7 मिटींग सुरू जाल्या. ते मिटींगेक हो अजय खोलकर आसा. तेणी सांगलें आपल्याक काना दोळ्यांतल्यान रगत येता, आपल्याक हे पार्टीचें काम नाका, आपलें घर पत्र्याचें, आपूण भायर काम केल्यार 50,000 तर जोडूं शकता, पूण पार्टी कितें दिता. तेजे उपरांत ताणी सांगलें विरेशाक आपूण असेंब्ली क्वेश्चनरिंगा करपाक हेल्प करता. जाल्यार तेणी काही डॉक्युमेंट फायली हाडून दाखयल्यो. फायली हाडून दाखयले उपरांत तेणी सांगलें कितें आपूण विरेशाक क्वेश्चनरी करपाक हेल्प करता, ते निमतान आपल्याक विरेशान 5,000 तरी दिवपाक जाय. हें तेजें उतर. तेणी अशें उलोवना जाल्यार तेणी सांगचें, जो अजय खोलकार आसा ताणें. तेजे उपरांत प्रत्येक सीईसी मेंबरान अशी नॅरेटिव्ह सेट केला, पार्टी बंद करुया, पार्टी बंद करुया, आमचे कडेन भुरगीं ना, आमचे कडेन पयशे ना, आमी धंद्यान बिजी आसा. हें नॅरेटिव्ह सेट जालां. हें हांव पयलीं मिटिंगेक उलयलां आनी हें खरेंच नॅरेटिव्ह आसा. अजून बरें हांव सांगता, हांव मनशाक भियेना, हांव देवाक भिवन सांगता. हें म्हाजे काळजांतल्यान ते तोंडांतल्यान उतर सेम आसा आनी तेंच्यांनी हें प्रूव करून दाखयचें.
त्याच्या उपरांत जी मिटींग 14 तारखेची 10 तारखेची मिटींग आशिल्ली 10 एप्रिलाची त्या मिटींग जाल्या उपरांत 1:15 जो हिरा पेट्रोल पंप आसा त्या पेट्रोल पंपाच्या वयर एक रेस्टॉरंट आसा त्या रेस्टॉरंटान हेंच्यांनी बसून नॅरेटिव्ह असो सेट केलो की पार्टी बंद करूया आणि आम्ही केरला पिकनिकेक या तेव्हा मी वायनाड त्यांच्यानी सांगचे आणि तेव्हा मी बस करून या म्हणून सांगले हे कितें ह्यो गोष्टी न्हू म्हणजे तुम्ही फक्त आमकां ब्लेम करता करचे भायर आमकां एब्युजीव लँग्वेजी उलयता हे कितें चल्लां कोण खरो आनी कोण खोटो म्हणजे तुम्ही लोकांक इन्स्टिगेटिव्ह करतात लोकांक तुम्ही एब्युजीव लँग्वेजीत उलयतात हे कितें चल्लां सो हांव सांगले त्या प्रमाणे जो विरेशाचेर अन्याय जाला तो अन्याय गोंयभरच्या लोकांनी खोडून काडपाक जायो जो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आसा तेका तेचेर कंप्लेन घालून जनरल लोकांनी तेका योग्य मार्गार हाडपाक जायो कारण हो एबल मनीस ना हो पार्टी खातीर डॅमेजीव आसा आनी हेवूय सांगता जेन्ना जेन्ना प्रत्येक मनशाक मेळटा आसतना तो मनशा कडेन फॉर्मल उलयता फाटल्यान प्रत्येक मनशाक हो मनीस गाळी घालता हे वायट वायट शब्द उलयता होवूय हांव उदाहरणाचो मनीस आसा कित्याक सांग पळया अशें जावपाक जायना तोंडार बरें उलोवप आनी फाटल्यान सुरो खोपसप हें आमचें तत्वान ना आनी जर रेव्होल्युशनरी खरें आसात जाल्यार रेव्होल्युशनरी आपले तोंडान खरें उतर येवपाक जाय जें मनान आसा तें तोंडान आसपाक जाय जे मनान वेगळें आनी तोंडान वेगळें काडटा पळय तें जावपाक जायना आनी हांव जो CEC मेंबर आशिल्लो हांव प्रत्येक मिटिंगेनी सगळ्यांक हांकां मान दिवन उलयतालो पूण हें कितें म्हाका एब्युजीव लँग्वेजीन हें भाशणां जाल्यार म्हाका जो इन्स्टिगेट केला तेका लागून हांव सगळ्या गोंयकारांकूच सांगता विचार करात आज तर म्हाका म्हाजे सारक्या मनशाक जो सुरवाती सावन पार्टेन आसा 2018तल्यान आसा तो आज पर्यंत आसा जाल्यार तुमी आतां नवे मेंबर येतले पार्टी जॉईन करतले जाल्यार हे लोकां बरोबर तुमी रावतले काय कितें हे पार्टी फुडें चलोवंक शकता काय कितें हांव शिकला म्हणल्यारूच तेका तत्व ना शिकोवन 8वी शिकलेलो 5वी शिकलेलो भुरग्याक सुद्दां कळपाक जाय दुसरो आरोप ताणी विश्वेशान म्हाजेर केलो की हांव मिनिट्स बुक्स तो कितें आसा तो पिंतालो म्हणटा तेका अजुनूय सांगता हांव विश्वेशाक तुजो तो स्टेटमेंट आसा पळय ताणी काडला पळय हांव मिनिट्स बुक्स पिंतालो म्हणून हांवें असो आरोप केल्लो मिनिट्स बुक्स हो आसता खंयच्याय ऑर्गनायझेशनाचो हो एसेट त्या एसेटाक सिरियल नंबर आसपाक जाय जाल्यार हो तो अजय शिकला म्हणटा आपूण CS म्हणटा जाल्यार तो विरोध उलयता म्हाजे अगेन्स्ट ते कितें तें सिरियल नंबर कितें तेका जाणीव करपाक दिवपाक जाय खंयचोय एकूच मिनिट्स बुक्स हो खंयच्याय ऑर्गनायझेशनाचो एक एसेट बुक आसता आनी त्या एसेटाक कालांतरान तो 100 वर्सांनी सुद्दां तेजेर ते रिवायव जाता बाबा तेन्ना कितें डिसिजन जालें कितें डिसिजन जालें जाल्यार त्या बुकाचेर पिल्लें हें केलें अशें म्हणपाचो ना तो एसेट हें तें अजय खबर आसपाक जाय म्हणून तेका सिरियल नंबर आसपाक जाय दुसरी गजाल हांव ते बूक घेतले उपरांत पेजी चाळटालो इन सेन्स पेजी पळयतालो कित्याक जे 10 एप्रिलाक डिसिजन घेतलें हेंच्यांनी सगळ्यांनी पार्टी जी बंद करता म्हणपाचें तें डिसिजन हेंच्यांनी घेतलां तें म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें मिनिट्स बुकार बरयलां काय म्हणून जाल्यार हे अजय खोरकारान म्हाजे कडलो बूक खेसून घेतला आनी हे सांगता म्हाका हांव बूक पिंता म्हणून आमी बोंडेर न्हू आमी शिकल्या आमी ऑर्गनायझेशन चलयतात आमी समाजान आसात पूण असली फोटींग एलिगेशनां हांव विश्वेशाक सांगता असली फोटींग एलिगेशनां घालून दुसऱ्याचें नांव बदनाम करूं नाका आनी पार्टी चलोवपाचें आसा जाल्यार वेवस्थीत सगळे प्रोटोकॉला प्रमाणे चलय इतलेंच आयचे कडेन सांगता देव बरें करूं नमस्कार हांव प्रशांत पागी फावंडर मेंबर आनी एक काणकोण कॉन्स्टिट्युन्सी रिप्रेझेंट करता तुमी आतां सगळ्या आमचे मेंबरांची जेंचे नांवां ते म्हणटात की नोटिसेचेर येयला ते पयले आसतली RG ही पयली एक NGO आशिल्ली
आनी सगळे इश्यू जे घेतात पळय आमचे काय मेंबर आशिल्ले पयले ते इश्यू पळय सगळे लोक जॉईन जाल्ले कितें गोंय सांबाळपा खातीर आनी मागीर ती पॉलिटिकल पार्टी जाली आनीक आमी कॉन्टेस्ट केले आनीक आमदार निवडून येयलो जेन्ना आरजी म्हणटरे आमकां हें करता आमी पोगो बील म्हणटा जावं जी कोल रिवोल्ट रॅली जाली ज्या कोल रिवोल्ट रॅलीक एक पेडणे ते काणकोणचे लोक चलिल्ले हजारांनी लोक चलिल्ले आमचे बरोबर एक सिस्टमॅटीक ऑर्गनायज रॅली जाल्ली हें सगळें इतलें बरें चलतालें सडनली इलेक्शन जालें मागीर 2023 कमिटी चेंज जाली विरेश प्रेसिडेंट आशिल्लो तो मनोज परब जालो बाकीचे श्रीकृष्ण आनी तो बी तेणी बी हँड ओवर केले मागीर आमी सीईसीक आशिल्लो हांव आशिल्लो विशाल आशिल्लो आदी आशिल्लो एज अ फावंडर मेंबर आमी फावंडर मेंबर आशिल्ले पयलींसान आनी तांकां सिस्टमॅटिकली स्लोली भायर काडलो आमकां सीईसी कमिटींतल्यान भायर काडून दुसरे मेंबर घातले आयज सीईसी कमिटीक जे मेंबर आसात त्यांचे गांवांत कितें स्टँड आसा ते बी खंयच्या ग्रामसभेक उलयला काय खंय आरटीआय घालून खंयचो इशू घेतला काय आयज ते फक्त सीईसी कमिटीक जे कोण सांगता पळय तांकां हय हय पळय म्हणून नंदी पळय जाला आनी ते इशू घेतात एक्शन घेतात आनी काल विश्वेशाचो व्हिडिओ पळयतालो हांव विश्वेश म्हणटा विरेश चड्डीकान फिरतालो भुरगो आशिल्लो तांकां जे सीईसी कमिटीक आसा जे ऑफिस बेरर आहात जो विश्वेश नायक जो अजय खोलकर हांकां तो विश्वेश आमचो विरेश बाब तसोच आशिल्लो जाय आशिल्लो चड्डी घालून जे हे शिकयतात ते उलोवपाचो जे जे विरेशान ते नोटीस केले हे बाबा आपल्या रॉंग गायडन्स दितात 39 ए प्रोटेस्टाक जेन्ना विरेशान सांगले आपल्या आपयला म्हण हेमी सांगले राव मागीर पळया म्हण ते विरेशान म्हाका सांगला आनी आमी सांगले विरेशाक तूं वच 39 प्रोटेस्टाक वच विरेश गेलो हांगा कारापूर हेका तशेंच आमी म्हणटा भुतानी सांकवाळ आमची आरजीचे ते कोणूच वचना कित्याक वचना आमी आरजी फॉर्म कित्याक केल्ली गोंय साल्वार करपाक थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीक हजारांनी लाखांनी स्क्वेअर मिटर भायल्या युनिव्हर्सिटी दिला आमी पोगो बोला कितें म्हणले 100% कोमतात की जागा आमची आसतली म्हण आयज थंय कित्याक उलयना कोण कित्याक म्हणून ती कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट करता थिवीची सो अशें आसतना जेन्ना हें सगळें जालें ते विरेशान समज तर हें नोटीस केलें आनी आमी तर खरो रायट जो स्टँड आहा तेजे बरोबर लागून आमी विरेशा बरोबर रावले जाल्यार हेंकां ते दुखले पडटाक आनी आमकां सगळ्यांचेर अशें करून फेसबुकाचेर ते बी आतां टर्मिनेशन नोटीस घातला सो आमी सदांच गोंय सांबाळपाचें काम करतले आमी जे रेव्होल्युशनरी आसा आज फक्त हांगा थोडे जाण आसात पूण आमचे सारके खूब जाण प्रत्येक गांवांत भुरगे आसात जे आपले ग्रामसभेक झगडटात आनी तेंचे जरी तर हांगा फितार समज आरजी म्हणटा तांकां डेजिग्नेशन आशिल्लें पूण तांकां गांवांत भुरगे लोक आरजी वळखता आमी जेन्ना ग्रामसभे हांव आनी संजय सेम जेन्ना लोलये ग्रामपंचायती भितर सरतात तेन्ना लोक आले आरजी आयले म्हणटात सो तोच रिस्पेक्ट आमी सदांच आमकां लोक दितले अशें आमकां दिसता कित्याक आमी फोटिंगपणां करूना आमी जे सत्यान आसा आमकां दिसता विरेश बाबा बरो काम करता विरेश ते आपल्या जिवाचेर सामको हें करून ती प्रोटेस्टाक बसलो फास्टींग केलें आनी खरो म्हणल्यार तो जो 39 प्रोटेस्ट आरजी पार्टीन आरजी जी आमचे जे सीईसी मेंबर जावं जे ऑफिस बेरा तेमी खरो फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लो आज एक बहुजन समाजाचो नेता म्हण ताका हायलायट बाब रवी नायक गेलो तेजे फाटल्यान सारके खूब जाणांनी म्हणलें जे नॉन आरजी लोक आशिल्ले ते म्हणलें ना विरेश सारको एक फुडें बरें करपाक शकता म्हणून पूण तेजेरूच आज एटॅक करतात तेकाच जर सकयल देंवयतात तेकाच जे आमी भुरगे सपोर्ट करतात तेकाच तुमी अशें करून पार्टीक काडली म्हूण नोटीस धाडटात सो हें अशें जावपा नज आशिल्लें पूण आमी होप सोडनात आमी जरी आरजी आतां फाल्यां खबर ना आतां आमी नोटीस धाडला कितें दितले पूण आमी गांवा खातीर काम करतले गोंयचे खातीर काम करतले खंयचो इश्यू आसतो तो काळापुरचो इश्यू आसूं नाल्यार आनी खंयचो इश्यू आसूं आमी काम करतले थँक्यू तुमचे कितें क्वेश्चन तुम्ही आता म्हटलें बारीक सांग राहुल नायक शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव 2019 पोगो रॅली जाली तेन्नाच्यान आसा आनी आमी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी टीम बिल्ड करता आसतना 4 जाण आमी स्टार्ट केल्लें तेजे नंतर आमी शैलेशाक फुडें काडला शैलेश पयलीं पिक्चरान कांयच नाशिल्लो आनी दुसरी सांगपाक म्हणल्यार इन शॉर्ट सांगतलो जाल्यार शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी 2022 इलेक्शन जालें ते टायमार मनोज शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी एकूय मिटींग घेयनासतना फूल शिरोडा टीम हांव प्राउड फील करता की शिरोडा टीम जितली आसा ती सगळ्यांनी एकठांय जावन 5063 मतां आसा ती स्वताची बळाचेर आमी सगळ्यांनी मेळून हाडली आनी शैलेश हो एका पिक्चरान आमी 4 जाण आशिल्ले तेका मागीर फेस केला आमी काम केलं पयलीं टीम बिल्ड केल्या टीम उबी केल्या तेजे नंतर शैलेशा फुडें हाडला पूण आयज अशी परिस्थिती दिसता की शैलेश आयज आमकांच वळखना शिरोडेचे टीमी एग्जाम्पल सांगतलो जाल्यार झेडपी इलेक्शना टायमार
शिरोड्याची टिकेटीक लागून जितलो आमी डिमांड केलो त्या टायमार शैलेश आमचे बरोबर रावलो ना. शैलेशान सांगलें की आपूण सेंटर टिमी बरोबर आसा. म्हळ्यार हे खूब आमकां वायट दिसलें की बाबा जे मनशाक आमी फुडें काडलो तो आयज आमचे बरोबर रावलो ना. आनी हितून एकूच दिसून येयलें आमकां की मनोजान शैलेशाचो यूज करून घेतलो आनी इतलें आशिल्लें की शिरोड्यान हे 2027 जे हे आशिल्लें इलेक्शन आशिल्लें ते शिरोड्या जिखता हे 100% आशिल्लें. आनी हे शैलेशाक आयज न्ही फाल्यां शैलेशाक दिसोनूय बी येतलें की बाबा तेणी केदी व्हडली मिस्टेक केल्ली आसा. फूल शिरोडा टीम तेजे बरोबर आशिल्लें 100%, पूण शैलेश आमचे बरोबर नाशिल्लो. तेका लागून आमी शैलेशा बरोबर ना हेजे फुडें हे आसा सांगूंक शकता. दुसरी गोष्ट, शैलेशाक मनोजान टोटल यूज करून घेतलेलो आसा आनी फक्त शैलेश जे मनोज जे सांगता ते शैलेश उलयतालो. आनी शैलेश इतलो सारको मूर्ख म्हाका दिसून येता की आयज जेन्ना हे 10 जाणांचेर जेन्ना नोटीस काडटा तेन्ना सुद्दां शैलेश हे शेअर करता फेसबुकाचेर. जे भुरग्यांनी इतलें मरण काम केलें तेका लागून हे आपल्या लायफांतलो इम्पॉर्टंट टायम घातलो, आपलो पयसो घालून काम केल्लें आसा त्या मनशाचे तो शेअर करता. खूब वायट दिसता. आनी हांव सांगूंक सोदतां की हे वाट लायली ती मनोज बरोबर वाट लायली आसा. जे पोस्ट घातले स्टार्टिंग फेसबुकाचेर घरांतल्यो गोश्टी आसा त्यो पयलीं घरांत डिस्कस करपाचे आसता आनी तेच्या नंतर तुमी सोशल मिडियाचेर येवपाचे आसता. तर हे जे पोस्ट घातले तेन्नाच्यान सगळें स्टार्ट जालें आनी वीरेश बोरकाराक काबार करपाक आनी आरती काबार करपाक हे सगळे सीईसी मेंबर आनी मनोज परब जबाबदार आसा. तुम्ही आता म्हटले तुमचे कितें चलता ते सगळे फेसबुकाचेर तुमकां नोटीसी धाडले ते फेसबुकाचेर. सो आनी हे आतां सगळ्यां तुमी इतले फेसबुकाचेरूच हें करून आनी आयज ही पार्टी हो तुमचो MLA सिरियस गेलो 39A तुम्ही सांगता इशू स्टार्ट जालो तो 39A सुटी. सो हे तुमचे फेसबुकाचेर मनोज परब वाचलो तो आतां सिरियस गेलो म्हणून त्यो विदेशाचेर बेजार तुमची CC कमिटी हो मेन पावन हे आले पळय ते इन्क्लुडिंग मनोज परब आनी हेजे कितें आहा एक्चुअली की जेन्ना हांव डेली बीन जेन्ना आमी थंय जेन्ना प्रोटेस्टाक विदेशाक सपोर्टिंगा वताले तेन्ना सगळे लोकांक आमी थंय पळयलो. पूण आमकां मनोजाचो सदांच आमी कमीपणा भासतालो. जेन्ना एक कॉल आउट जावपाच्या राती कडेन जेन्ना आमी हे केले सीएमान जेन्ना हे केले एक्सेप्ट केले तेच्या पयलीं त्याच दिसाक आमी जस्ट थंय आशिल्ले ते दीस मनोज आशिल्लो आनी मनोज वॉज ब्रिफींग जी थंयच्या हेका हाडलो तेणी कोणाक तेज्या विदेशाच्या आमच्या MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या काही युथाक आनी बायलांक एक कडेन हाडलो झाडापोराक उलोवपाक लागलो. तेजें कितें सांगपाचें आशिल्लें की ना तुमी आतां ताका कसो जालो तरी की उबान व्हरा म्हणजे कितें तो हेजे फुडें हांवें ताणें प्रोटेस्ट करपा नाका. जर तो प्रोटेस्ट केलो जाल्यार ताका प्रॉब्लेम जातलो. कितल्याक हांव थंय पावलो हांवें तें आयकलें. आय जस्ट स्पेशल टू मनोज एक चल्ला कितें जाल्यार मनोज म्हणपाक लागलो तुका समजना जावन पावलो विदेशाच्या हेल्थाचो प्रॉब्लेम आसा आनी मागीर हें केलें तो मनोजान सरळ सांगला आतां म्हणपाक लागलो मनोज विदेश हॉस्पिटलाक वतलो आज नाल्यार फाल्यां तो सारको वीक जातलो कारण खूब दीस जाले आनी ताज्या नंतर म्हणपाक लागलो हांगा युरी बसतर ते म्हणपाक लागलो फाल्यां सकाळ फुडें जेन्ना युरी बसता तेच्या विदीन फ्यू हेच्या भितर हो कॉल आउट करूं शकता कोण आमचो सावंत सीएमान जर कॉल आउट केले तरी सपोज जर हे केले डिमांड एक्सेप्ट केले जाल्यार हो म्हणपाक लागलो आमचो प्रोटेस्ट हायजॅक जातलो. आतां म्हजो क्वेश्चन हे अशें चिंततना मनोजान कित्याक चिंतूना की बाबा तो रावता जर विरेश जर हॉस्पिटलांत वता जाल्यार आपूण कित्याक रावलो ना. वॉट इज मेन इंटेंशन हेज्या वयल्यान म्हाका कळ्ळें की हाका ह्या प्रोटेस्टाक खंय तरी विदेशाची हे वाडटा हें पळयन मनोजाच्या खंय तरी प्रॉब्लेम जालो आनी मनोजान हेका खंय तरी बंद करपाचें पयलें ट्राय केली आनी लकीली हो ताजो तेजो हो हे जावं ना तेज्या पयलें सीएमान आमचो तो क्लोज केलो. हेज्या वयल्यान आतां एक तुमी सांगात जर एक MLA जर ताजो सपोर्ट ना जाल्यार तो ताका दिसता तो पार्टी फुडें व्हरतलो. आतां एंटी पार्टी म्हणून तेमी आतां आमचेर सगळ्यांचेर स्टॅम्प घातला. वॉट इज मिनींग ऑफ एंटी पार्टी आमी हेका म्हणटात रामाराव वाघाक बरोबर एक आमच्या एज अ ट्रेजरर वता
आनीक सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून ताजे बरोबर प्रेस घेता, बायट दिता. हो पयलीं आशिल्लो 2026 सॉरी 2017 आशिल्लो तो बीजेपीचो कॉन्टेस्ट करपी. 2022 ताणें आपा बरोबर गेलो. 2026 ताणें काँग्रेसीक झेडपी सपोर्ट केलो. ह्या मनशा बरोबर जर अजय खोलकर जर रावता आनी आमच्या एकूच तो एक आमचो लाडको MLA ताज्या अगेन्स्ट जर हे करता जाल्यार हाजो विश्वेश नायक तेजेर एक्शन घेतलो. विश्वेश नायकाची जबाबदारी आशिल्ली. दिस इज नॉट एंटी पार्टी एक्टिविटी. मनोज वता आनी थंय चिवट्यान हेजे समोर वचून मेळटा. दिवाळेक आमची चिवट्यान एक कोण आमचो शिंदे वचून मेळटा. दुसरो दिवाळेच्या टायमार डायरेक्ट वता आनी फातोडान हे शेअर हात शेअर हे आपली सीट हे स्टेज शेअर करता. जाल्यार ही एंटी पार्टी एक्टिविटी न्ही. आमी ग्राउंड लेवलाचेर कांय करनासतना आमी आमच्या MLAक आपयन आमी आमची मिटींग केली जाल्यार एंटी पार्टी खंयच्यान. म्हळ्यार तुमकां प्रॉब्लम कितें आशिल्लो, तुमकां प्रॉब्लम होच आशिल्लो, तुमकां प्रॉब्लम हो आशिल्लो की आमी म्हणटाले ते देशाच्या सपोर्टान आसपा जायना. आतां एक सादी गजाल मनोजाचो एक प्रॉब्लम क्लियर करता तुमकां. आतां पळय, आतां तो हे सगळे करपाचे रिजन कितें आसतलें. ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक स्वताचो एक पंच ना, मनोजाची गजाल सांगता, तो आज विदेशाचे पांय ओडपा लागला. कारण ताका खबर आहा ज्या वार्डाक जर पंच ना जाल्यार तो निवडून येतलो कसो. म्हणजे ताका ताजे पॉलिटिकल लायफ म्हणटा ते दी एंड आसा. आनी जर तेजे लायफ एंड आहा जाल्यार तो पार्टीचे लायफ एंड करपाक सोदता. ताका लागून आमी सांगतात कितेंय जरी जालें तरी आमी पार्टी बंद जावपाक दिवची ना. आनी जर जालें जाल्यार तांकां तांचें हें फेस करचें पडटलें. कारण तेमी आमकां खूब त्रास केले. आमी आमची फॅमिली, आमचे बिझनेस सोडून, आमी सगळें सोडून आमी ह्या पार्टीक सपोर्ट केल्लो आसा. थँक्यू सो मच. काही सांग, तुम्ही म्हटलं की मनोज तुमकां कांय इश्यू घेवन येनाशिल्लो. अशें दिसता की म्हणजे बीजेपीच्या वांगडा खंय तरी सेटिंग आशिल्लें म्हणून तुमकां उलोवंक येनाशिल्लो तुमच्याच पार्टीच्या भितर. एक मिनिट कंटिन्यू. आणि तुम्ही सेमच म्हटलें भुतानीच्या हेका प्रोटेस्टाक त्या इशूआक तुमकां थिंगा वचनाका सांगलें. सो डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली हें मातशें कितें हें कशें दिसता म्हणजे ह्या मेन इशूआक तुमकां तेन्ना भुतानीच्या हेका ऑल गोवा प्रोटेस्ट करताले तेन्ना तुमी 8 दीस नासले आनी तो 6 or 7 मार्च तेन्ना तुमकां मनोज परबय नासलो. सो हो सेम इशू हेजेरूच तो तुमकां ते मेन इशू घेयनाका बा म्हणून सांगपाक. So what has happened, when Bhutani issue येयलो तेन्ना तो मनोज परब आनी ते 7 months ब्रेका आसलेले आनी मनोज परब हांव चिंतिता तेगे चिंतप ते कितें म्हणणें म्हणजे रस्त्यार येवन कांय जावपा ना. यू हॅव टू मेक रुल्स एंड रेग्युलेशन इन द असेंब्ली. आनी तेणी ते लँड प्रोटेक्शन बील घातलेलें. सो तो तेजे हेजेर रावलो. पूण ग्राउंड लेवलाचेर लोक उलयता आनी तुका वोटींग लोकूच मारता. बिकॉज पीपल वॉन्ट्स आय कॅनॉट वोट 10 times. लोक मारता न्हू, लोकांनी सपोर्ट जायो. सो असले इश्यू आहा जाल्यार तेणें भायर सरोंक जाय आसलें. कित्याक तो मागीर थिवींग कॉपेला इश्यू लागून भायर सरलो. सो भुटानी असलो सिरियस इश्यू लोकांक जाय आसलें. कोणूय जावं तो भायर सर यो तुगे बारीकशें उलय मागीर तुगे प्रेस घे ऑफिसान वचून आनी सांग दॅट रस्त्यार येवन जावपा ना. आमी एकठांय येवन एक कसलें बील हाडपा जाय आनी तें गोंय साल्वार करूं. कॅरिंग कॅपेसिटी आनी सिलींग एक्ट तें हाडूंक जाय. सो तो कित्याक गेला तें तुमी म्हणजे तुमी विचारूंक शकता की मे बी वी नेवर नो तेंचे भितर कितें चलता. नाजाल्यार हें डावट क्रिएट जाता. जायते डावट क्रिएट जाले. समजलो. बीजेपी वांगडा तेजी सेटिंग आशिल्लें काय म्हणटा मनोज. I cannot assure you because see, he is hailing from TV. I am living in South Goa, so I don't know. But तुमकांय हाडयताले म्हणतो. होय ना. तुमी आतां सांगतना तुमकां हाडयतालो तुम्ही सगळ्यांनी सांगले की तो होय, सारकें. आमचं बेगू घेऊन येनाशिल्लो. खंय तरी तो सेटिंग करतालो. ना तो एक चॅनल आसलेलो न्हू GP, सो दॅट एक्सेस काडून घेतले आनी मागीर एक न्यूज सांगूंक लागलो ते एका मुखार फ्रॉम साऊथ गोवा की डोंट टेक इश्यू. आतां ते कित्याक लागून इश्यू ना ते ऑफिस बेरर्स आर द करेक्ट पर्सन टू टेल यू. आनी केन्ना तशे रिजन सोदपाचो प्रयत्न करूं. आमी जायते ट्राय केले. पयलीं तुमी खूब उलयताले. होय. आम्ही इंडिव्हिज्युअल घेताले इश्यू प्रत्येक आमच्या लेवलाचेर आम्ही आमी घेताले घेताले. बट नॉट ऑन द पार्टी प्लॅटफॉर्म. See, आमच्या दिसताचे. किती न्यूज एक्सेस सोडायला See, लागलो.
Yeah, so what has happened basically from my side, I'm from living from Kolwa. हांव ग्रामसभा सदांच पॉयंट काडप आनी स्क्रॅपयार्डाचे मुगे केसीस चलताय, मे बी दे डोंट नो आय एम रनिंग सम केसीस. मागीर एक हरियाणा बिल्डिंग रियल एस्टेट कंपनी येयली आनी आमचे लोकल NGO आसलो द कोलवा कंज्युमर फोरम, सो तिचे प्रेसिडेंट जुदीत आल्मेदा बराबरूय आमी तो इशू घेतलो बिकॉज द प्रोजेक्ट वॉज कमिंग अंडर 7-2 अँड सनद कन्वर्जन. सो तेजेरी आमी TCP वचोन पासून कोर्टात झुजले. सो हे लेवलाचेर आमी वचोन झुजले. TCP कोर्टा पासून ऑर्डर आमचे कडेन आसा. सो आय वॉज सेपरेट अँड मॅडम जुदीत ऑन विथ हर कंज्युमर फोरम वॉज सेपरेट. बट असो ट्यून जालो की ते नरेटिव्ह फ्रेम करून लागले हांव दुसऱ्या वांगडा भायर वयता. समजलें न्हू? See, Viresh is capable enough. He will come out now right now because that's all झाला. This was our time. चोड झाले and he is coming out. तो भायर येता आणि तो सांगतलो on correct moment. हे आम्ही ते जो press note out झालो न्हू, basically it was on that. So we are all 10 people. One of our member Lucio Ramcon, who is the PA of Viresh, he is out of country. So तो पासून आसतालो but तो ना. तुम्ही सगळे विदेशा बरोबर आहात. आम्ही सगळे आरजी आसा रेव्होल्युशनरी. आम्ही स्वतः बरोबर आहोत. स्वतः बरा आम्ही सगळे आरजी आसा आजपासून आणि जे आयडियोलॉजी असलेली आम्ही त्याच्या बरोबर आसा. बट वाय दे आर लिव्हिंग विदाउट विदेशा बरोबर ना आजी बरोबर आहात. हय रेव्होल्युशनरी गोवन आणि विरेश आमचो MLA. आणि विदेशा बरोबर. हय विरेश इज ऑल्सो आरजी नो. वी आर Yes, we are with Viresh and party. we are revolutionary Gons party and Viresh is one of the revolutionary Gons MLA, honorable MLA एकूच आहा. So we are with the party, then comes Viresh. Okay, so everybody who is in revolutionary विदेश बीजेपी कसो जाल्यार तुम्ही त्याच्या बरोबर असतले. if तो आमकां सांगूंक जाय न्हू. if he is telling us that he is going to BJP, no. तुम्ही आसतले. बीजेपीक नाल्यार काँग्रेसीक तो वता म्हणून. फाल्यां तो समज थंय गेलो जाल्यार तुम्ही सगळे त्याच्या वांगडा असतले. तो खंय वचो तेणे पयले आमचे कडेन मिटींग घेवपाक जाय न्हू. if he suddenly तो गेलो, how we can say? So if he tells us if he is going somewhere, if he says he goes to BJP, no. if he says Congress गेले, no. Sorry. एक मिनिट तेका आन्सर करता. पळय तो BJP काँग्रेसीक वचलो न्ही, ते आमकां पयलीं सांगचे परस तो तेजे ब्लॉकाक सांगतलो, तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे मेंबरांक सांगतलो की ते तांकां वोट करून इलेक्ट काडटले. तो तेजे डिसिजन तो घेतलो. पूण आमी खंय वचपाचें तें कितें पळय हांव काणकोणचो, तो काणकोणचे इश्यू कशे घेवपाचे, तो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी प्रत्येक आपापलो मनीस आपापल्या कॉन्स्टिट्युन्सी काम करतलो, कॉन्स्टिट्युन्सी सांबाळपाक, गोंय सांबाळपाक. सो विरेशान तेजे डिसिजन तो तेजे ब्लॉकापर करून घ्या. फायनली हांव तुमकां एक सांगता, हें सगळें हें पळयलें जाल्यार हेंचो एकूच एजेंडा आसा. हेजे कितें पळय विरेशाच्या अगेन्स्ट उलयताय तांकां विरेशाक तांकां नेक्स्ट टायम तो MLA जाल्लो नाका. तितून भितर हांव एक सांगता, तुमच्या प्रेस माध्यमांतल्यान मेसेज दिवंक सोदता, आमकां हें रेव्होल्युशन घडोवपाक हें करपाक जे मनशान तयार केल्लो तो एक मनीस स्टेजीर वचून एक उतर उलयतालो, मॉडर्न स्लेवरी नाका म्हणून एक उलयतालो. तुमी पयलीं तेजे व्हिडियो काडा, मॉडर्न स्लेवरी नाका, आमी पेनान काम करपाक जाय म्हणून. सो आयज जो आमचेर बी कितें तरी आमकां दिसता अन्याय जालो पळय, तो आमी मॉडर्न स्लेवर जावचे ना, ही मेसेज तांकां क्लियर आसा. आनी आमी बी हेजे मुखार जे काम करतले पळय ते पेन आनी पेपरानूच काम करतले. फेसबुकाचेर येवन हेजेर येवन आमचें कांयच जावचें ना. सो वी हॅव टू गो इन अ डेमोक्रेटीक वे आनी त्या डेमोक्रेटीक वे जे जाता ते आमी एक्सेप्ट करतात. एक असं ते म्हणल्यार की त्यांचे एलिगेशन केले की तुम्ही पार्टी स्पीड करपाचे, पार्टी टेक ओव्हर करपाक शकता. तुम्ही म्हणले की आजून ऑलरेडी पार्टीने टर्मिनेट केले त्यांच्या नोटीस केलेली, प्रेस काढले. आता तुमचं कितें तुम्ही म्हणले की अजूनही तुम्ही आरजी मेंबर आसा. सो तुम्ही ती समज तुम्ही पार्टी टेक ओव्हर करपाक ट्राय करते जाल्यार पार्टी स्पीड करपाक करतली. महाराष्ट्रान जाल्यार तशें कितें करतले तुम्ही म्हणटा की अजून तुम्ही आरजी मेंबर आसा म्हणून. पळय पार्टी स्प्लीट करपाची न्ही. आमी मडगांव मिटिंगेक कितें सांगिल्लें, आमी आतां उलयला पळय की खंयच्या प्रोटेस्टा वचपाचें खंयचें ना, तें कांयच जायनाशिल्लें. गोंय सांबाळपाक जें आमी स्टार्टिंगाक करताले पळय तें जायना. पूण आमकां दिसलो विरेश बाब करता काम कितें 39 डेज तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीन बसलो, मागीर दुसऱ्या काराकोर सारके जाग्यार गेलो. सो तें आमकां तशें जाय आशिल्लें, आमकां पार्टीक तशें काम केल्लें जाय आशिल्लें. आतां विरेश तर फाल्यां तसो काम करता डेफिनेटली आमी विरेशा बरोबर आसता. पार्टी आनी इवन फाल्यां समज करंट हे आसा पळय CC मेंबर आसा जावं ऑफिस बेरर आसा, तेमी तर फाल्यां प्रोटेस्टा वचून बसले, आमी वचून तेंचे बरोबर. तेमी तो स्टेप घेवपाक जाय, गोंय सांबाळपाक स्टेप घेवपाक जाय. फक्त ऑफिसान बसून हेका काडलो तेका काडलो जावचें ना. अशें म्हणटाले की पयलीं तेजें म्हणणें आशिल्लें की ना हो ते जाल्यार न्यू येतले म्हणून. आतां कितले न्यू मेंबर जालात, खंय तेमी न्यू हें घेतला
कितें म्हणटा तेका आमी मेंबर न्यू मेंबर करपाचें कांय दिसलो कांय घेवना फक्त पार्टी बंद करपाचें चालू आहा आनी कोण वयर अशें करून बरें काम करता तेंकां सगळें उडोवपाक काम चालू आहा तुम्ही कितें करता तुम्ही आता मेंबर ना सो एज आरसीपी मेंबर उरपाक जाय तुम्ही करता ना आमकां लिगली टर्मिनेट केला कांय दिवना तुम्ही तेंचे रिएक्शन घेतले ना ना पळय आमकां लिगली टर्मिनेट केला कांय दिवना हांवें नोव्हेंबर 22 तारखेक पंचवीसाच्या तांकां ईमेल धाडिल्लो की म्हाका सीईसी नोटीस कित्याक येवं नाका म्हूण सो तेणी म्हाका अजून रिप्लाय केल्लो ना सो हांव अजून सीईसी मेंबर आसा हांव चिंत्ता ओके सो आज हे आनी एक सांगू सोदिता ही पार्टी अंटील 2024 सावन सारकी चलोवल्या जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जालें न्हू तेन्ना सावन पार्टीचे गडबड कॉमेंट्स जाले आमगेली साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी ही कमिटी दोन कमिटी त्यो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कमिटी आनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी ह्यो मिटींग जावपा जाय आसली ऑन रेग्युलर इंटरवल्स लायक क्वार्टरली वर्सा 4 जावपा जाय त्यो आज 2 वर्सां जाली आज आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाबरू भट तोवूय ना आमचो आजीचो प्रेसिडेंटूय ना आनी आमी कितलें मागलें मातशें ही साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी मातशें पोतून हें कराय म्हूण कित्याक आमी जे भाशेन काम करताले सगळे एकठांय जावन मॅडम साऊथ गोवाचे ते लोक विचारूंक लागलो आमकां तूं मात कित्याक घेयनाय ते भाशेन पयलीं घेताले ते भाशेन इश्यू असो हेका लागून ही मातशें आतां 24 सावन हें जायत वयता आनी कितें जालो आहा पार्टीकू जेन्ना लोकसभा देखून आमी कॅन्डिडेट जो कॅन्डिडेट काडलो न्हू आमगे सावथाचो थिंगा इलेक्शन जाल्ली सो ती इलेक्शन जाली आनी सगळ्यांना आपल्यागे वोट घायलो तेन्ना ती थिंगा ओपन कोण दाखोवपा जाय आसलो न्हू कोण कॅन्डिडेट तो कोणा चड वोट पडले ते सो हें कितें केलां ते सगळें कलेक्ट केलां आनी ते एनवेलोपान घालून वयलां आमगे जनरल सेक्रेटरी शैलेश आसलो तो म्हणूंक लागलो ऑफिसां वताय सीईसी बरें उपरांत कोताय हें कितें लोक आमकां विचारूंक लागलो मागीर तेमचे थिंग कितें वयल काय म्हूण हिंग कितें व्हरना काय म्हूण सो एश कोन्न आज पासून आमगे पार्टी आज पासून इलेक्शन म्हणून जालें नाय कसलेय पोस्टाक ब्लॉक कमिटी जावं आनी कितेंय जावं फकत हँडपीक जाले सो हेचो हें हांव सांगोक सोदीत तें हें कित्याक आज पासून कितें तें कॉन्स्टिट्युशनाचेर कितें आहा तें आमकां खबर ना बट एश कोन्न हें जावपाक जाय आसलें तें जालें ना हें इलेक्शन जावन प्रेसिडेंट जावं जनरल सेक्रेटरी जावं ओ ट्रेजरर जावं हे मिटींग घेवन ते डिसायड जावपा जाय आसलें न्हूय आपल्यागे कोण फेवरेट आहाय तेमी आतां इवन सीईसी देखून आज तुम चोयताय आज सीईसी देखून सगळे मेजॉरिटी तेगे आहाय ही सीईसी कितकोन जालोली इलेक्शन जालें नाय तुवें आतां म्हटलें तुमी आतां कितें काम करताले तिका सगळे कडेन तुमचे पयशे तुमी मोडल्या आनी पार्टीचे कांयच दिवंक ना पार्टीचे डोनेशन येतालें सो लोक म्हणटाले ती खबर सारकी तर कित्याक पार्टीन केन्नाच डोनेशनाचो हिशोब दिवंक ना सो कोणें घाल्लें कोणें ना सो अशें तुजें सांगपाचें तें आतां सारकें टू पार्टी सोन आमकां कांयच मेळना बट तेन्ना आमी गरज पडली न्हू आमी मागोन घेताले भीक मागताले खंयचें रेवल्युशन मुखार व्हरपाक कित्याक पेट्रोला जाय पडटाले आरटीआय घालूंक जाय पडटाले सो हेका लागून ते मुखार व्हरून आमी अशें करून आनी आमकां लोकांनी थोड्यांनी No, पूण पार्टीचो आजून हिशोब ना तर कितले डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कोणाचे that party donation no Manoj Parab have taken a press and तो म्हणटालो वेबसायटीर सगळें आसतलें today the website is not working so the office bearers and the CEC they should put it out in public because लोक विचारता तू म्हणटा ते सारकें सो पूण अकाउंटान तुमच्या घोटाळा जालो तर सो म्हणजे the office bearers has to tell this they are the main people sitting there no आमकां office bearer हिशोब ना see आमकां जेन्ना इलेक्शन जाता न्हू the pamphlets and little bit of banners आमकां ऑफिसांचो मेळ्ळे बाकी आनी कांय ना तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर